गोयचो नितीश कुमार जो सुदीनबाब ढवळीकर आसा ताजी एक खासियत म्हणल्यार की ताका मिनिस्ट्री गडगंज मेळटा, कारण तातल्यानूच तो गडगंज जाता आनी हातल्यान तो लुटमार करून गडगंज जाता अशें दिसता आमकां. गोंयच्या जनतेचें ताका पडून गेल्लें ना. यू आर ऑलरेडी चार्जिंग नियरली 25% ऑफ द एनर्जी चार्जीस जे आसा ते लोकां कडल्यान तुमी लुटून घेताच. ताजे भायर तुमी आतां एडिशनल ड्युटी लावंक सोदता 6 ते 9 मेरेन. कितले गव्हर्मेंट सर्वंट मिडल क्लास जे लोक आसा जे 6-6:30 म्हणल्यार घरा पावता. आतां तांणी एक काम करचें पडटलें की आपल्या फॅमिली भुरग्यांक घेवन 6 ते 9 गार्डनान बसपाचें. गार्डनाय नाच गोंयांत, कारण ते कन्वर्जन करून तें कंप्लीट केल्लें आसा. म्हणजे 6 ते 9:30 कारण भंय हो दिसतलो की वॉट इज मिसयूज. भुरगो जर लायटी पोंदा बसून पुस्तक वाचता तो मिसयूज, बरोबर बसून टीव्ही पळयता तो मिसयूज, एका रुमान बसून जेवता एसी लायल्या तो मिसयूज, काय सरकारान जो लुटमार चलयला तो मिसयूज. हो भंय जेन्ना लोकांक दिसतलो 6 ते 9 म्हणजे आमी म्हणटा 6 ते 9 लोक घरा आसता, धांक नॉर्मल फॅमिलीज न्हिदता, मागीर तांणी लायट केन्ना वापरची, काय पणट्यो पेटोवपाच्यो. इज गव्हर्मेंट टेकिंग अस बॅक टू दोज डेज लामणदिवे लावपाचे की 6 ते 9 घरांनी आतां लामणदिवे दिसतले. और मे बी देर इज अ स्कॅम ऑफ सेल ऑफ लामणदिवे ऑल्सो, आनी कोणें घेतलाय आसूंक शकता. सारक्याचा मपाट सरकाराक खरेंच पडला काय गोंयच्या जनतेचे. आनी एरगन्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हू सेज दॅट ना आमचे टॅरिफ हांगच्या पेक्षा कमी आसा तेंच्या पेक्षा कमी आसा म्हणून उपकार करनात तुमी कोणाचेर. इट इज युअर ड्युटी. It is your duty if not to provide free electricity, at least to provide 24 hours electricity which you have failed. ते jumping cable scam, ते underground cable जे घातले ते scam, ते जर कमी केले जाल्यार फुडली 25 वर्सां तुम्ही फुकट इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक शकतले गोंयच्या जनतेक. ते करनासतना टॅरिफ वाडयता. Then you add this 25% additional charges. लोकांक कळना ते बाबड्यांक, ते सायडीन आसता ते. It is not in energy charges bill. It is in another column. आणि ताका कलरय ऑरेंजूच दिला. ते एक बरें आसा, म्हणजे कोणी केला ताका कळ्ळें ते की हो कलर भारतीय जनता पार्टीचो म्हणून. बिल दाखयता हे म्हणजे बिल कलर ताका ऑरेंज आसा, मातसो लायटर शेड म्हणजे तो जाल्ला वॉटेवर. बट दिस वॉट इट मीन्स इज दॅट लुटमार सरकारचो आसा हो, ज्या तरेन सरकार गोंयकारांक लुटमार करूंक सोदता. वी आम आदमी पार्टी तर्फे आमी डिमांड करता की हे जे लावपाचें आसा 20% जे डिमांड फक्त टॅरिफ कमी करचोच, पण 20% जे एडिशनल चार्जेस लावपाचे आसा लुटमार सरकार ताणें ते करचे न्ही. स्मार्ट मिटरा विरोधात आमी जर गरज पडलेले आंदोलन करतले. आमी रस्त्या विरुद्ध केल्ले, आमी करप्शना विरुद्ध सुरू करता, आमी सगळ्या विरुद्ध सुरू करपाचें आसा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट. आम आदमी पार्टी विल टेक अप दिस इश्यू ऑन स्ट्रीट्स इफ रिक्वायर्ड. कारण हो प्रत्येक सामान्य मनशाक आमी रिक्वेस्ट करता की ताणें आमकां हांगा जुळचें. We will also make a memorandum on Monday to Electricity Department not to do this. सिद्धेश भगत आणि वाल्मिकी भवन एक महिन्याभरा पयलीं म्हाका दिसता एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तांणी सांगिल्लें की कशे तरेन हे जे टॅरिफ इन्क्रीज आशिल्ले दॅट वॉज एक्झॉर्बिटंट. तातूंत आतां हे एडिशनल एक शॉक दिता, म्हणजे लायट नासतना शॉक दिता तो म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर अशें म्हाका दिसपाक लागला. आनी वी वील टेक दिस अप इमिजिएटली एज सून एज बाय मंडे. आज तांचे डिपार्टमेंट बंद आसता तेन्ना सोमारा आमी हो विशय घेवन थंय वतले आनी वी वील मेक दॅट डिमांड. आमी फक्त नरकासूर दिवाळी करता, पूण हो जो नरकासूर आसा तो 365 डेज आसा आमचे कडेन. म्हणल्यार आमकां शिकयल्लें की दिवाळी पणटी पेटयतकच लायट येता आनी नरकासुराचो वध जावन आकाश दिवो जळयतात म्हणून पेटयतात म्हणून. पूण आयज अशें दिसता की अंधारा करपाक काळोखसान हाडपाक हो नरकासूर तयार जाला. आनी हो नरकासूर असलो पद्दतीचो आसा की तो दाखयता एक आनी करता एक. हांव विचारपाक सोदता ह्या नरकासुराक की तुका जाय कितें. आतां तुवें म्हणलां की डिसेंबराच्यान तूं फेस वाडयतलो, म्हणल्यार तुमी आमकां परत पेट्रोमास घेवन भोंवडावपाचे परिस्थितीन आसा काय कितें. आतां येतलो 25 डिसेंबराक क्रिसमस, मागीर आमचो फेस्टीव मंथ तो. आनी गोवा बिंग अ ट्युरिझम स्टेट
लायटी म्हणटा तशी म्युझिक हे चालूच असता. म्हणल्यार तूं ट्युरिझम काबार करपाक सोदता, तूं फेस्टिवल सेलिब्रेट करनाका म्हणटा. तुजी अशी असता की तुका सांगना की वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार कितें तेंय सांगना. म्हाका ताका विचारपाचें आसा, तुका स्टडी करपी हो टिचर कोण तुगेलो? हे तुका इतलें शिकून जे दिला पळय तुका वेस्टेज हे तें, एक्चुअली वेस्टेज ऑफ मनी आमी तुमचेर करता. एक्चुअली जो वेस्टेज चालू आसा तो तुमकां सॅलरी दिवन तुमकां थंय बसयला, तो आमचो पयशांचो वेस्टेज. म्हाका विचारपाचें आसा, सुदीन ढवळेकराक तुका तरी एखादें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा आसतली म्हणून गव्हर्नमेंटाची बंगल्यार, तुका कळपाना तें तूं 6 ते 9 यूज करना, 9 ते 12 यूज कर. पूण जे सामान्य मनीस, सामान्य गोंयकार जे घरा कडेन आसा, आयज बटनाक हात लावपा पयलीं 10 फावटी चिंततले. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार 142 CR गव्हर्नमेंट ऑफिसाचे अजून बिलां पेंडिंग आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची. तशें पळोवपाक गेल्यार 93 CR कमर्शियल पेंडिंग आसा. पळोवपाक गेल्यार 245 CR पेंडिंग बिलां आसा क्रोज. जेन्ना तुम्ही गव्हर्नमेंट आनी तेतून भितरल्यान तुम्ही 80 CR बुक्सांनी सामान्यपणान काबार केला, म्हणल्यार कॅश घेनासतना. म्हणल्यार फक्त तुम्ही टोपयो आमकांच गोंयकाराक घालता. एक क्लियर कट जेन्ना एक सामान्य मनीस घरा 6 पावता तो 9 म्हणल्यार खंय तरी बाबा फॅमिली वांगडा टायम काडटा. म्हणल्यार तुम्ही आमकां घरान हाडनासतना तुम्ही आमकां गोंयकाराक रस्त्यार हाडपाचो हो प्लेन आसा काय कितें तुमचो? म्हणल्यार आमकां रस्त्यार करपाक सोडला. हांव क्लियर कट फर्स्ट तुम्ही स्मार्ट सिटी काडली, आता तुम्ही स्मार्ट मीटर काढले. ती सिटी स्मार्ट जावं ना जावं, मीटर स्मार्ट जावं ना जावं, पण तुमचे सारखे स्मार्ट मनीस खंयच पळोवना आमकां टोपी घालपा सारखे. इतले बरे पद्धतीन घालता तुम्ही. पयलीं तुम्ही हाडलो तो मीटर, मागीर हाडलो तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिकल मीटर, आता हाडलो तुम्ही स्मार्ट मीटर. म्हणल्यार मिटरा फाटल्यान कितें जिलेबी लाडू कितें मेळपाचें आसा काय कितें तुमकां? काय हो आमदार येतकच इलेक्ट्रिसिटी लायतलो तो मीटर, हो मिनिस्टर जातकच स्मार्ट लायतलो. म्हणजे ते लाडू जिलेबी मेळटा जाल्यार सांगा आमकां खंय कितें मेळटा ते. इतलेंय करनाकात की आतां तुम्ही अशी परिस्थितीन घातला की इलेक्ट्रिसिटी बीजेपी कार्यकर्ते यूज करता, काँग्रेस कार्यकर्ते यूज करता, आप कार्यकर्ते यूज करता आणि एमजीपी गोवा फॉरवर्ड सगळे यूज करता. अरे आमचे तरी चिंतना जाल्यार बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचे तरी चिंतात, तेंचेय चिंतात खंय पावला ते. फाटल्या दिसांनी तुम्ही युनिटाची रेट्स वाडयली. आता तू म्हणटा रातचे 6 म्हणजे लोकांनी न्हिदप ना, घरांत चोरयो वाडटल्यो. हे लक्षात दवर, घरांत चोरयो वाडटल्यो ह्या पद्दतीन. घरांत समज आता व्हेंटिलेटर कोणाचे पेशंट व्हेंटिलेटराचेर आसा, ऑक्सिजनाचेर आसा, तेणी कितें करपाचें? पयशांचे चिंतून व्हेंटिलेटर बंद करपाचो? जाल्यार तुमचे कडेन रिकवरी कित्याक जायना पयशांचो? जाल्यार हांव क्लियर कट म्हणटा, आयज ह्या सुदीन ढवळीकरान जे नरकासुराचो टॉपिक काढला हो फक्त डायवर्ट करपा खातीर काढला की तुमचे सगळ्यांचे लक्ष नरकासुराचे वचचे. आणि तो नरकासूर खरो आमकां गोंयकाराक काबार करपाक उठला. तो सारको नरकासूर करनाका म्हणटा तो सारके. तो कितें म्हणटा, तुम्ही नरकासूर कित्याक करता जेन्ना आमी स्वता नरकासूर आसा थंय म्हणून? आपुणूच नरकासूर म्हणटा तो. तुम्ही करपाक वचनाका, तुमकां गोंयकारांक काबार करपाक आपूण आसा आनी नरकासूर करनाका. कित्याक तुम्ही नरकासूर करपाक लागले, तुम्ही एकठांय जातले आनी तुम्ही आमचे बद्दल उलयतले म्हणून तो स्वता नरकासूर म्हणटा. आपूण नरकासूर, आपूण तुमकां गोंयकाराक काबार करता, आपूण तुमकां सगळ्या गोंयकाराक काळकान घालता. पूण तुका सांगपाक सोदता हांव सुदीन बाब, मातसो जाता ते जाणटेपणान तकली चलना म्हणटा ती, कित्याक कितें उलयतात. मातशें आमचे बद्दल चिंती, यंगस्टरा बद्दल. आमकां आयज आयटी म्हणटात, तूं केन्नाय आमकां ते लायटीचेर चलता ती मोटरसायकली गाडयो घे म्हणटात. हाडून ते चार्जर तुज्या घरा कडेन लावपाचे काय तुज्या ऑफिसान लावपाचे? सो हांव मागता सरकारा कडेन जाता इतले बेगीन हेचेर विचार करचे. जशें अमित भाईन म्हणलां की आमी टायम पडले रस्त्यार येतले आनी हर एक घरान पावतले हो मुद्दो घेवन. हर एक डिपार्टमेंटाच्या भायर उबी दिसतले तुमकां आमी. लोकांनी आमकां पिसो म्हणल्यार कोता येता, पूण ही पिशीपणा करून आमी गोंयकाराक सांबाळपाक पडटले जाल्यार सांबाळटले. बेसिक गजाली आसता लोकांच्यो, एक सामान्य मनशाच्यो ज्यो गरजो आसता, जावं ते लायट आसूं, उदक आसूं, पेट्रोल आसूं, गॅस सिलिंडर आसूं, ह्यो ज्यो खर्च आसता हे जर जेन्ना चड हाता भायर वचपाक लागले जाल्यार सरकाराची एक जबाबदारी आसता की दे शूड प्रोवायड इट एट अ एफोर्डेबल प्राइस. ही सरकाराची जबाबदारी आसता. हे आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान बरयल्लें आसा इन डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पूण बीजेपी मॉडेल कितें म्हणटा जाणा, बीजेपी मॉडेल म्हणटा की ज्या वस्तूंची तुमकां सगळ्यांत चड गरज आसा
ताजेर सगळ्यांक दर लावन, ताजेर सगळ्यांक टॅक्स लावन, ताजेर सगळ्यांक असले जे आमच्या दोतोरान सांगले वेगळे वेगळे चार्जेस लावन तातूंच्यान तुमच्या कडल्यान एक्सटॉर्ट करता. कित्याक तुमकां काय पर्यायूच ना न्ही. तुमकां पेट्रोल भरचेच पडटा, तुमकां गॅस सिलिंडर जायच पडटा, तुमकां उदक पिवचेच पडटा, तुमकां लायटीचें बिल जायच पडटा. सो हो बीजेपी मॉडेल, इट इज अ एक्सटॉर्शन मॉडेल. देशभर तुम्ही पळयला आता जेन्नाच्यान मोदी सरकार आयला तेन्नाच्यान पेट्रोल, गॅस सिलिंडर, लायट हे कितले दराचेर पाविल्ले आसा. आम आदमी पार्टीचो मॉडेल एक्झॅक्टली ऑपोजीट. तुमकां सगळ्यांक याद आसा आमी 5 वर्साच्यान गोंयच्या लोकांक सांगतात, आमी वीज आंदोलन सुरू केलो आनी सांगिल्लें की भारतीय जनता पार्टी तुम्ही मत मारला अशें जातलें म्हणून. त्यापेक्षा आम आदमी पार्टीचो मॉडेल तुम्ही पळयात, ज्या कडेन आमी फक्त नॉट ओनली डू वी नॉट इन्क्रीज द प्राइस, आमी लायटीचे बिल वाडोवचे ना, वयल्यान तुमकां 300 युनिट फ्री दितले म्हणून. दॅट वॉज द कमिटमेंट फ्रॉम आम आदमी पार्टी. पूण आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आमी लोकांक वॉर्निंग दिल्लें ते खरें जायत आयिल्लें आसा. पयली पॉयंट म्हळ्यार जेन्ना दर वाड जाता that is to be approved by the JERC, Joint Electricity Regulatory Commission. तांचे ज्या वर्सा दर वाड जावपाचो आसता तेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी सुमार म्हयन्यान मीटिंग जाता आनी एक पब्लिक हियरिंग जाता. ह्या वर्साच्या पब्लिक हियरिंग तुम्ही पळयले की गोवा गव्हर्नमेंटान सांगले की तुम्ही आनी दर वर्सा हे मिटिंगो घेवं नाकात, फुडल्या 5 वर्सांक दर वाड 4% वाडयात म्हणून डायरेक्ट विदाउट हॅविंग पब्लिक हियरिंग. कित्याक आनी एक 1.5 वर्सांक इलेक्शन घेवपाचें आसा. तांकां इलेक्शन वर्साच्या 1 वर्स पयलीं किंवा इलेक्शन वर्साच्या जानेवारीन तांकां हो लोकांचो बोवाळ नाका आशिल्लो. दे वॉन्टेड टू इन्क्रीज द पावर टॅरिफ विदाउट हॅविंग अ पब्लिक कमोशन. त्या खातीर तांणी ऑलरेडी आतां एडवान्सान फुडल्या 5 वर्साचे वाडे म्हणून सांगला JRC. सो दॅट इज वन थिंग दॅट वी आर प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट. दुसरें म्हळ्यार जे काल पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकरान जे स्टेटमेंट केलें म्हाका बरें कळूंक ना. तुमकां कळ्ळें जाल्यार तुमी मुद्दाम म्हाका एक्सप्लेन करात. जे आमी आयकलां दॅट इज की 5 वरां सांजचे ते सकाळ रातचे 1 पर्यंत जो कन्झम्पशन आसतलो दॅट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा 20%. जो रातचे 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत दॅट विल बी चार्ज एट द नॉर्मल टॅरिफ, म्हणजे वॉट एवर द इन्क्रीज टॅरिफ इज. आणि मागीर दिसाचे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत that will be charged at less 20% than the normal tariff. अशें आमकां पयली JERCन सांगिल्लें. पूण काल जे बाब ढवळीकरान स्टेटमेंट केलां ही हॅज कन्फ्युज्ड एवरीबडी. आमी मागता की परत तांणी मिडिया मुखार येवन लोकां मुखार येवन क्लॅरिफाय करचें वॉट इज ही सेईंग. ताणें म्हळें की जे रातचे लोक यूज करता, जे वेस्ट करता तांकां बी 20% फक्त लायतले म्हणून. वेस्ट करता म्हणजे कितें? Will there be a minimum consumption up to which there will be no extra charge of 20%? आणि ज्या लोकांनी ताच्या पेक्षा चड कंज्यूम केले म्हणजे वेस्ट केले तांकांच तितल्या अमाउंटाचेर 20% लागतले. इज दॅट व्हॉट इज ट्रायिंग टू से? आणि मागीर म्हणूंक लागलो की जे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत जे कंज्यूम करता तांकां 20% डिस्काउंट दितलो म्हणून. सो हो डिस्काउंट खंयच्या स्लॅबाचेर पडटलो? Is there some minimum slab where people will be allowed to use? Up to that they will be given 20% discount. म्हाका सगळें फुल कन्फ्युजन जाल्लें आसा. म्हळ्यार is the power minister trying to confuse the people of Goa? काल ताणी जो स्टेटमेंट केला तो ताणी लोकां फुडें येवन क्लॅरिफाय करचो. आणि what he is saying is वेस्ट करता म्हणजे कितें? जेन्ना रातचे लोक घरा आसता तेन्ना गरजेचे आसता न्ही. तुमकां गरज आसता त्या वेळार काळोख आसता म्हणून लायट लायता आनी बाकीची सगळी कामां आसता. गरजेच्या वेळार तुम्ही 20% इन्क्रीज करता म्हणटा. दिस इज नथिंग बट एक्सटॉर्शन. म्हळ्यार तुम्ही चिंतात एक आजारी मनीस आसा आनी एक स्वस्थ मनीस आसा. आजारी मनशाक वखदां जाय आसता, स्वस्थ मनशाक तितली वखदां नाका आसता. सो वॉट दिस बीजेपी मॉडेल इज सेईंग, जो आजारी मनीस आसा पळय ताच्या वखदाचेर आमी 20% एक्स्ट्रा टॅक्स लायतले आणि जो हेल्दी मनीस आसा ताका 20% आमी डिस्काउंट दितले. हे कितें पिशेपणा? कोणाक फटयता तुम्ही? जेन्ना लोकांक गरज आसता तेन्ना तुम्ही डिस्काउंट दियात न्ही. सो हे फक्त लोकांची लूटमार करपाची ही एक प्रक्रिया. आणि हे अँड बिकॉज द पावर मिनिस्टर कुड नॉट फेस द मिडिया. म्हाका दिसता जेन्ना तुम्ही प्रश्न केलो ताका ते फेस करपाक जालें ना, तोंडांच्यान कितें तरी लोकांक फटोवपाक ते भायर आयले. तुम्ही नेक्स्ट
तुम्ही डिमांड करात, आम्ही डिमांड करतात पॉवर मिनिस्टराक, यू हॅव अ प्रेस कॉन्फरन्स अँड यू टेल पीपल ऑफ गोवा एक्झॅक्टली तुमचो प्लॅन कितें आसा तो. आणि होच प्लॅन आमी गोंयकारांक परत सावध करता. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. आता डिसेंबराचे तुम्ही जाणा की तुमचे जे सध्याचे मिटर आसा ताजे वयल्यान बाय टायम यू कॅनॉट डिस्टिंग्विश की 5 वरांचे रातचे 1 पर्यंत कितले कन्झम्पशन जाले ते. फॉर दॅट यू विल रिक्वायर स्मार्ट मिटर्स. आता डिसेंबराच्यान गोवा गव्हर्नमेंट स्मार्ट मिटर इन्स्टॉल करपाची प्रक्रिया चालू करपाची आसा. सो आमकां ढवळीकर बाबान हेंय सांगचें की स्मार्ट मिटराचो कॉस्ट हो कोण व्हरतलो. जशे FPPCA चार्ज आणि स्ट्रीट लायटिंग चार्ज आणि हे सरचार्ज आणि ते टॅक्स आणि हो कॉस्ट ताच्या मागीर आता स्मार्ट मीटर सरचार्ज लायतले काय म्हणून तो आमकांच भरचो पडटलो काय तुम्ही डबल इंजिनाच्यान कितें तरी हाडटले. हू इज गोइंग टू पे फॉर द स्मार्ट मिटर्स. प्लीज क्लॅरिफाय दॅट. गोंयकारांक आनी एक सांगूंक सोदता, हे जे 20% एक्स्ट्रा आसा दॅट इज नॉट द एंड. हाच्या मागीर थ्रू द स्मार्ट मिटर्स प्रीपेड बिलिंग जातले. जशे आज दोतोरान बिल हाडून दाखयला, तुमकां बिल सुद्दां येवचें ना. कित्याक बिल येतकच 1 म्हयने 2 म्हयने तुमकां टायम मेळटा बिल भरपाक, कितें तरी अरेंजमेंट करपाक. कित्याक 5, 10, 15 हजाराची बिल येवपाक लागिल्ली आसा ती लोकांक परवडना. सो एटलीस्ट थोडो टायम मेळटा. पूण विथ प्रीपेड मिटर्स तुमकां पयशे पयलींच भरचे पडटले. प्रीपेड फोना सारखे 10,000 20,000 पयलींच भर म्हणटले ते. आणि जसे तुम्ही कंज्यूम करतात तसो तुमचो बॅलन्स कमी जायत रावतलो. आणि ज्या वेळा बॅलन्स जालो तो रातचो जावं केन्नाय जावं तुमचो मिटर बंद, तुमची लायट गेली. कशें आसा, एक तर तुका दिसाची वचून चार्ज करची पडली, घरा काम धंदो सोडून गाडी चार्जिंगेक लाय आनी मागीर बाकीचें काम कर. नाजाल्यार ती विकची पडली. कारण हाका फोंडान घाल्या लोकांक ताणें. पयलीं ताणें इल्ली सबसिडी दिली, आतां ती सबसिडी काडली. आतां गाडयो लोकांनी घेतल्या. आतां तूं चार्ज केन्ना करता, तूं घरा आयल्या उपरांत तूं चार्ज करता न्ही. 6, 6:30, 7 पावलो जाल्यार गाडी चार्ज करता. आनी ती गाडी थोड्या गाडयांक लागता 4 वरां, 5 वरां, 6 वरां लागता. सो इट हॅज टू बी चार्ज बिटवीन 6 to 7 or 8 whenever it has to be charged. तूं कशें करप, कारण देन यू आर पेइंग 20% मोर. पयलींच तुमी जो तो गडकरी फेम 20% इथेनॉल आसा तो 20 पेट्रोल. नाव आय डोंट नो वेदर पीपल नो that 20% ethanol is added to your fuel, which was never the case, and the company which is owned by BJP functionaries sons also, and ताका लागून ते 20 केला, त्याचे 27% करपाचे. So these are all scams रे. आता टॅक्सीचे मीटर 7,000चे ते टॅक्सीवाल्यांक बाबड्यांक 10,000 घाले. ते मीटर खंयचे एकूच कंपनी कडेन आसले. तशेंच आता हे स्मार्ट मीटर आसतले, हे कोणा कडेन सेटिंग जाले आसतली. कारण आजूय जर तुका घरा जर मीटर घेवचो आसत जाल्यार तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसता, तो तुका मार्केटांतल्यान घेवचो पडटा. एकूच कंपनीक दिल्लो आसा, तोय एकूच कंपनीक दिल्लो आसा. आनी होय खंयच्या तरी एकाच कंपनीक दिल्लो आसतलो. कारण देर इज नो चॉयस, देर इज नो फेअर कॉम्पिटिशन अबाउट दॅट ऑल्सो, की कोण प्राइस कमी करून तुका दिलो जाल्यार. देन दे से इट इज नॉट कॅलिब्रेटेड, सो तुका यूज करूंक मेळना. गव्हर्नमेंट इज ऑफ स्कॅम्स. भारतीय जनता पार्टी हॅज बिकम गव्हर्नमेंट ऑफ स्कॅम्स. ताचे जे पार्टनर्स आसा अलायन्सा भितर इज अ बिगर स्कॅमस्टर. म्हाका तरी दिसता आज अशी परिस्थिती आसा की सुदीन ढवळीकर हॅज सर्टन पर्सनल इंटरेस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी विच हॅज दोज मिटर्स एंड ऑल. आनी आजून पर्यंत विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. आणि दुसरे म्हणटले पळोवपाक गेले जीएसटीचे जसे प्रचार केल्लो तुमी दारादारांनी वचोन सगळे आमदार मंत्री जीएसटीचे दारादारांनी भोंवताले, 10% देंवयला, 20% देंवयला. तशें आतां 20% वाडयलाय म्हणून इलेक्ट्रिसिटी बिलान वाडयतले तेय दारादारांनी वचोन सांगात की एक वाटेन जीएसटी देंवयता आणि दुसरे वाटेन इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडयता. म्हणजे एक वाटेन जोरान स्लो मारता ना, आपल्या मारलेच ना बरोबर, दुसऱ्या काउन्सिलर झणझणीत मारता. सो इनडायरेक्टली मारता आमकांच तुमी. म्हणजे एक वाटेन ते म्हणटा की लॉलीपॉप खा म्हणटा काउन्सिलर मारता पळय, ती परिस्थिती आमी केला. एकटो लॉलीपॉप दिता आणि दुसरो काउन्सिलर मारता. सो इनडायरेक्टली त्रास कोणा जाले, आमकांच जाता. जीएसटी वाडयले म्हणून येदो व्हडलो हे केलो बॅनरां, आणि इतले ना म्हणजे हजारांनी बॅनरां जीएसटी देंवयली म्हणून. आता इलेक्ट्रिसिटी वाडयता म्हणून 2,000 करा बॅनरां. नाही, आता कितें करपाचें, हांव तेसो मडगांवच्यान पणजे येतालो. हांवें जीएसटी बचत उत्सव म्हणून बॅनर पळयले. सो मडगांवच्यान पणजे मेरेन सुमार 28 होर्डिंग्स आसा. 28 होर्डिंग which cost nearly 3 lakhs a month. Department of Information and Publicity is putting up these banners. कोणाचे बापाचे पयशे? तेच पयशे जर कमी केले, एक 4 हे जे करता फेस्टिवलांनी कमी केली जाल्यार सरकार इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिवपाक शकता. पण जीएसटी बचत उत्सव 20% आता तेच बॅनर काढा आणि आम्ही आता इलेक्ट्रिसिटी वाडीव उत्सव केला म्हणून दाखया 20%.
तेच पॅनल फुकट मेळटले तुमकां, फक्त ते प्लास्टीक जे लायिल्ले आसा ते काडून नवे घालपाक जाय. आनी ताजेर तोंड लाया मोदी सुदिनाचें, एका सायडीन मोदीचें आनी एका सायडीन आमचें सीएमाचें. बेस्ट न्ही? कळपाक नाका लोकांक तुमी नाटतात म्हणून लोकांक वाचयता म्हणटा. जीएसटी बचाव उत्सव वॉज अनदर स्कॅम रे. ते एका पसरकारान तांकां पणजे दिलें तें सीएमाक, म्हाका अजून याद जाता. तो म्हणपाक लागलो पयलीं लुटल्या ते कितें काय म्हणून. वॉट ही स्पोक वॉज अ मिडल क्लासीस पर्सन्स व्यथा जी आसा पळय ती उलयलो तो त्या दिसा. हे प्रिपेर करूं नाशिल्ले, हरशीं नॉर्मली ते प्रिपेर करून येता कोण कितें उलयतलो बी तें. थंय अशेंच गेले बाजारात, मागीर बरी भायरी पडली आसतली. पण तो गेल्लो ताका की हे बाबा तूं सांगूं नाशिल्लें ताका कितें उलोवपाचें तें काय म्हणून. पूण तो सत्य उलोवन गेलो. तो जो उलोवन गेलो लूट उत्सव जो आशिल्लो फाटली इतली वर्सां 28% आनी जे तुमी 10% वयल्यान 28 व्हेला ते 18 हाडला आनी ताका बचत उत्सव म्हणटा. वेन यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट टॅक्सेशन रिडक्शन, that means you know where this government is coming from. Now celebrate the increase. Celebrate this increase. आणि प्रत्येक मिटराचेर फोटो लावचो. एका सायडीन ते सगळे लायतात. आता ताणी कंपल्शन केला पेट्रोल पंपांचेर बी प्रायम मिनिस्टराचो फोटो लावपाचो. तसो मिटरांचेर आमच्या आनी ह्या बिलाचेर, वाडीव बिलाचेर हांगा जेन्ना तुमी हे 25% एडेड टॅरिफ दाखयला पळय, हे सामकें आनी मातशें डार्कर ऑरेंज करचें. सो दॅट एंड देन ग्रीन लायट करची, सो पीपल नो दॅट इट इज बीजेपीज लुटमार म्हणून. आणि एका सायडीन हांगा चीफ मिनिस्टराचो फोटो घालचो, हांगा सुदिनाचो फोटो घालचो, आनी हांगा मोदी साहेबाचो फोटो घालचो, आमचो प्रायम मिनिस्टर घालचो. आनी हे बिल धाडचें घरा लोकांक कळपाक की 25%. कोणाक खबर ना ही गजाल की तुमचे पयलींच 25% लुटमार चल्ल्या. तातूंत भितर एडिशनल 20% लुटमार एड करतले. तातूंत भितर तुमचे बंच केबलचे घातल्या फेल जाल्या, जे केबल जाल्या ते फेल जाल्या ते एडिशनल आसा. कोणाचे पयशे? हे पैसे सगळे ह्या बिलांतल्यान येता. दिस इज नॉट जस्ट अ बिल ऑफ युअर इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन. दिस इज अ बिल ऑफ एक्सटॉर्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. एब्सोल्यूट एक्सटॉर्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी तांचो सरकार. आनी हाजेर फोटो कित्याक नासता? दूख जातले म्हणून घाला मरे फोटो, हाजेरूय घाला. सारको हात जोडून एका सायडीन रावन एका सायडीन असो ताजो घाला, एका सायडीन असो सुदिनाचो घाला आनी बरें हांगा सिंपल. तुम्ही पळयतात GNH.